सेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 22:5 वड 17 ते 37. सोमूत वो प्रवादी हाका काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजू नाकात. तांकां काडून उडोवंक न्हय पूण सोपुर्नायेक पावोवंक हांव आयलां. स्वर्ग आनी संवसार सोरो पर्यान घडोवंक जाय तितलें घडला शिवाय समोर तितलें एक सगळ्या वोन ल्हान अक्षर व अक्षराक लायिल्ली एक समोरपुली कुरू लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जर कोण एकल्या सुपुर्ल्या आज्ञा भितरली एक पर्यान मोडीत आनी तशेंच करूंक हेरांक शिकयत तांकां देव सर्गीच्या राज्यांत सगळ्या वोन ल्हान म्हूण लेखतलो. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत तांकां देव सर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानतात तें करूंक शास्त्र्यां आनी फारिसेवां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार सर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची नात. जिवेशी मारूं नाय. पुर्वजांक अशें सांगलोलें म्हूण तुमी आयकलां. आनी जिवेशी मारीत तांचेर न्यायसभेचें कास्तीचें फर्मोण पडटलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग धरता जाल्यार ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडटलें. कोणूय आपल्या पेल्याक तूं गोल्यो म्हणीत जाल्यार ताचेर महाधर्मसभेचें कास्तीचें फर्मोण पडटलें. आनी कोणूय ताका तूं देवधर्म नासलोलो म्हणीत जाल्यार उज्याच्या हेमकोंडाची कास्त ताका फावो जातली. म्हणटोच तुजें दान वेदिशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितेंय आसा म्हूण तुका तोय उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड आनी पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं समाधान कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाड्या लागीं उप्रासलोलो तंटो ताच्या बाराबर वाटेर आसतनाच बरे भाशेन सोंपय, नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत बी. आनी नितीदार तुका चौकीदाराच्या ताब्यांत घालून बणकुणीत उडयत. हांव तुका खरेंच सांगतां, तुजो निमाणो पाव आसयसर तुवें फारीक गोंयसर थंयसरली तुका सुटका मेळचीच ना. पदवार करूं नाये अशें सांगलोलें आसा म्हूण तुमी आयकलां. तर हांव तुमकां सांगतां, जर कोणूय एके अस्तरेचेर कामचाऱ्यान दोळे घालीत ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडे पदवार केलो. तुजो उजो दोळो पातळ करूंक तुका ओडून व्हरता जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमकोंडांत उडोवंक घेवचे परस तुज्या एकाच सांद्याचो नाश जाल्लो तुका अदीक बरें. आनी तुजो उजो हात पातळ करूंक तुका ओडून व्हरता जाल्यार तो कातर आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमकोंडांत गेल्ले बदलेक तुजो एकूच सांदो बिगडलोलो जाल्यार तुका अदीक बरें. हाचे भायर अशें सांगलोलें आसा, कोणूय आपले पत्नीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें ताणें तिका लग्न मोडण्याचें पत्र बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगतां, समर्थीचेर आड लग्न संबंदान जियेतल्याची मात गजाल कुशीन दवरून तो आपले पत्नीक सोडून दिता तो तिका पदवारीन जायशी करता. आनी कोण लग्न मोडण्याचें पत्र दिवन सोडलोले बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो पदवार करता. आनीकूय पुर्विल्ल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडूं नाये पूण सर्वेस्पराक
तुवें दिल्ल्या सोपुताक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगता, सोपूत दिवचोच न्हय जावं सोर्गींच्यान, कित्याक देवाचें शिवासन तें, जावं प्रेतुमेच्यान, कित्याक ताच्या पांयाची मोन ती, न्हय म्हूण जेरुजाल्याच्यान, कित्याक वो त्या राजाचें शार तें. तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं नाये, कित्याक ताचो एकूय केंस धवो वो काळो तुज्यान करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलें जावं दी. होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचे वोन ओगलें तें वायटोव्याक कोडलें येता. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.